नमस्कार. आयच्या या ब्रेकओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा स्पेशल स्टेटसाचो, जाचेर आज तुमी भासाभास आयकली. विजय सरदेसायान कॉलिंग अटेन्शन हाडिल्लें. राज्यसभेक जो केंद्रीय गृह मंत्रालयान आन्सर दिलें शांताराम नायकाक, ताचे वयल्यान वाद सुरू जालो आनी आज विधानसभेक हो इश्यू आयलो. नक्की कितें परिस्थिती आहा? मुख्यमंत्री सांगता की आपूण परत प्रपोजल घालतलो. फाटली जी आशिल्लें प्रपोजल तें एम्बिग्युअस आशिल्लें आनी परत आमी हाजेर तोडगो काडटले. केंद्रांत आमचें सरकार आसा, राज्यांत आमचें सरकार आसा. समन्वयान मुखार वतले आनी कितें तरी गोंयच्या बऱ्या खातीर आमी निर्णय घेतले, इतलें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां. कितली सातिस्वेत आसात आनी कितली मेरेन हें आश्वासन फुडें वचपाक शकता हाजेर आमी भासाभास करतात. दोन मानेस आसात. पयले आसात जाणी हें कॉलिंग अटेन्शन घाल्लें आनी सगळ्या आमदाराक रिजायन जावचें आनी कॉन्स्टिट्युशनल डेडलॉक तयार करचो अशें आव्हान दिलें. ते विजय बाब सरदेसाय, स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे फुडारी आनी आमदार मायकल बाब लोबो. हेजी सुरवात तुजे कडच्यान करता. चीफ मिनिस्टर सांगता की आपूण व्हरतली सगळें डेलिगेशन. वी वील कम आउट विथ सम सोल्युशन, अशी प्रोविजन जंय गोंयची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट जातली. मागीर तूं ताका स्पेशल स्टेटस म्हण किंवा कितें म्हण, पण अशें कितें तरी आमी केंद्रा कडच्यान घेवन येतले. हाजेर तूं सातिस्वेत ना? आज फेसबुकाचेर हांवें एक कॉमेंट पळयलो युगांक नायकाचो की भाईन खंय स्पेशल स्टेटस म्हणून एक गणपती केलो, गोंयभर नाचयलो आनी दिल्ली व्हरून बुडयलो. तसल्यो खबरो जाल्यो ह्यो. स्पेशल स्टेटस म्हणटा तो एक असो स्लोगन, जे स्लोगनाचेर एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी खूश जाता, गोंयकारांक बरें दिसता आनी हो ताणें सगळ्या करून नाचयलो. आतां स्पेशल स्टेटस जेन्ना सरकार क्लियरली सांगता की इट इज नॉट वायबल अँड देरफॉर नॉट बींग कन्सिडर्ड म्हणून, BJPचोच सरकार सांगता, जो सरकार पूर्ण भोवमत घेवन आहा, ज्याच्यान कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हाडूं येता. दीस इज अ क्लियर लॉस ऑफ फेस फॉर द चीफ मिनिस्टर अँड ही हॅज नोबडी एल्स टू चीफ ब्लेम. मिनिस्टरान आज उलयतना म्हळां की इवन कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट जर करपाक जाय जाल्यार आपूण उलयतलो आनी त्या दृश्टीनूय विचार जातलो. केन्ना रे ते उलयतलो? असल्यो काणयो सगळ्यो आयकत आहा आमी. चीफ मिनिस्टराक आतां आनी कांय उरूंक ना. हांवें दिलां तें बेस्ट सजेशन ताका. आतां थंय सोनिया गांधीचो UPA सरकारूय ना, नाजाल्यार तो काडून तांचेर घालतालो की बाबा ना ते करनात म्हणून. आतां तेंय सांगपाक कोण उरूंक ना. म्हणटकर एकूच फायनल ताका हांवें सांगलें. एक्चुली हांवें ताजें रेजिग्नेशन मागप, पण हांवें मागूंक ना. हांवें म्हणलें चल हांव रिजायन जाता, म्हजे बरोबर तुंय जा, सगळे जावया. कित्याक फाल्यां हो हांव तुका सारको खात्रीन सांगूंक शकता की हो स्पेशल स्टेटस मेळना. हें तो आतां डायल्यूट करून स्पेशल स्टेटस नाका, एक इंटेरीम कायदो हाडया आनी कितें अशें करून लोकांक कानान घालूंक सोदता. बरें, काना घालता तुमी तो लोकांच्या. एकूच तुका सांगता हांव, तो आमचे गोंयचे क्रिश्चन कम्युनिटीक कानान घालपा खातीर इतले दीस हो इशू फुडें व्हरतालो. आतां क्रिश्चन म्हळ्यार कोण? आतां मायकल रोबो क्रिश्चन, तो हिंदू क्रिश्चन काय न्ही. सो तें ताणें चिंतपाक जाय. आतां लोकांक तेंय कळना तेजें. ते यू टर्न, दीस वॉज द फायनल यू टर्न. बरें, मायकल बाब तुमी काना घालता लोकांच्या, कारण चीफ मिनिस्टर स्वता मान्य करता की लास्ट टायम जे प्रपोजल सरकारान धाडलें, तुमच्याच सरकारान, घडये केंद्रात तेन्ना दुसरी सरकार आसतलें, पण धाडिल्लें तुमच्याच सरकारान, इट वॉज एन एम्बिग्युअस प्रपोजल. ह्या कितें आपल्या अभ्यास करून वचपा जाय सारको, आनी घडये कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट करपाची गरज पडूं येता. डू यू फील दॅट गोंयचे सारक्या ल्हान राज्या खातीर युअर गव्हर्मेंट एट दी सेंटर वूड बी रेडी फॉर अ crucial amendment, that too in Article 371? See, Article 369 onwards deals with these special provisions. Correct. आता सगळे जाण स्पेशल स्टेटस म्हणटा. स्टेटस एक नाव आहे, but actually it is special provisions. बरोबर. Provisions are in respect to each and every state of India. म्हणजे there are some states. If you these special provisions which are required, हांव तुका इतलोच उगडास करून दिवंक सोदता की बाब विजय सरदेसायान आतां म्हटलें की आमचो सरकार आतां येयला, 2014 येयला. जेन्ना आमी मागलेले तेन्ना UPA सरकार आसलो, तेन्ना आमी एक मागले, तेजे फॉलोअप, तेजे थिंगा वचोन बसप, केंद्र सरकारा कडेन वचोन बसप, थिंगासर आमकां कितें एक्झॅक्टली जाय, what provisions are required for the state of Goa, for the people of Goa, were never discussed over there. खाली थिंगा वचोन ते दिले आनी येयलो. सरकार दुसरो आहा, तेंच्या मनान केन्नाच नासले. पूण इफ यू गो बॅक, 2 इलेक्शनां जी केंद्र सरकाराक येयली, UPA येयले,
काँग्रेस येयलो तेंच्यांनी दोनूय टायम सांगलेले की आमी स्पेशल स्टेटस फॉर गोवा दितले म्हणून स्पेशल प्रोविजन्स ऑर स्टेटस वॉट एवर यू से दे आर गोइंग टू गिव दे फेल्ड इन 2007 असेंब्ली इलेक्शनाक सोनिया गांधीन स्पेशली हिंगा येवन प्रॉमिस केले गोंयान आमी बसून आयकला हिंगासर आमच्या कंपालार 2 फावटी तेणी कंपालार सांगले की आय एम गोइंग टू गिव स्पेशल एक फावटी फातोड्डे सांगिल्लें एक फावटी सगळ्याक सांगले बट दे फेल्ड सो नाव वी हॅव टू बी गिवन अ चान्स नाव You are not ready to give them a ऑनरेबल chance. चीफ मिनिस्टर today is on record that we are going to lead the delegation. Honorable MLA of Fatorda will be part of the delegation. You are assuring- I am requesting him to be part of us because he is fighting for this. He is fighting for this. Adi बाप मातानी सालदाना झगडटालो आता ना. So I am requesting him. He should be part of our delegation. We will go to the center and we will ask what are the provisions which have to be made in the Article 371. So you are saying your government at the center will be open for amendments. 100%, because इतली सारखं openly. now from 2014 onwards we are responsible. Michael Webb is calling you with open arms. You will come to know आम्ही इलेक्शनाक वयच्या पयली परत. 2017 इलेक्शनाक वयच्या पयली we have to face the people back again. And We you- cannot tell them no, we will give us one more chance and we will make the We provision. have with open arms. Michael is calling you. Will you address his call? या देर इज वन थिंग एक म्हणल्यार इंडियेचो पंतप्रधान जो मनीस आज आसा ताका मनोहर पर्रीकारान हांगा पयलो अनॉयंट करपाक पयलो स्टेप घेतिल्लो तो चीफ मिनिस्टर आमचो सांगता की आपल्यान लेटर पसून बरोवपाक गरज ना आपल्याच्यान फोनार काम करूं येता म्हणून आनी आतां जेन्ना एक वस्त जावची ना ही ताका खबर आहा तेन्ना ताका सगळें आमचें आसलें जाय आमकां कोण खाता थंय थंय इश्यू सादो की दिल्लीच्या दरबारान आमकां खाता कोण आनी जेन्ना लास्ट टायम ते गेल्ले म्हणटात पळय 2013 आमी एप्रिलान रेजोल्युशन घेवन विच वॉज युनॅनिमस ते गव्हर्मेंट ओनली शूड नॉट टेक क्रेडीट फॉर इट तेन्ना कोण गेल्लो मायकल लोबो गेल्लो म्हाका हांव सांगना दिसना तें. कोण गेल्लो आसतलो म्हणून हांव म्हणटा मायकल लोबो इज नॉट द रायट मॅन टू रिप्रेझेंट द गव्हर्मेंट हियर इट शूड हॅव बीन अलिना साल्दाना हू वेंट ऑल ओवर साऊथ गोवा अँड हू सेड दॅट आपले जर बीजेपी सरकार हे स्पेशल स्टेटस दिना जाल्यार आपूण रिजायन जातली आज जेन्ना विजय वाम, आज Michael आज म्हणटा ना, ना, एक मिनिट की आमची सरकार आयला 2 आम्ही महिने किती जाय रे 2 महिने आम्ही किती जाय रे चान्स दिया न्ही का 2 म्हणतो महिन्यात तुझे तोंडार थापड मारले बरोवन दिले की बाबा हे तुझे फिजिबल ना म्हणून that was given तू एक to सांग म्हाका the honorable prime minister मोविन गुदीन ex केन्ना prime सगळ्यात minister of मोठ्यान India उलयतालो. that He is should have represented BJP. मनमोहन सिंगा कडे दिल्ले तेणे आमकां केन्ना डिस्कशनाक आपोवंक ना तुमकां बाबा कितें जाय आता what are the changes you want in the provision आता राजनाथ सिंग दोनदा आता फोन we have मारले, किती already उलयलो? taken a meeting chief minister has already phoned आम्ही ऑलरेडी अपॉइंटमेंट घेतलेलो हा सप्टेंबर और फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर आमचो अपॉइंटमेंट फायनलाइज जातलो व्हॉट आर द चेंजेस रिक्वायर्ड व्हॉट गोवा रिक्वायर्स वी हॅव टू अंडरस्टँड Michael, तुम्ही एक गजाल- तुम्ही एक गजाल मान्य व्हॉट करता. वी We'll come to कॅन that. आस्क अँड व्हॉट दे विल करेक्ट वी विल कम टू दॅट बट पहिली गजाल तूं एक मान्य करता की आमकां जे स्पेशल प्रोविजन किंवा स्पेशल स्टेटस आमी एक्सपेक्ट करतात येस राईट नाव देर आर नो प्रोविजन्स इन आर्टिकल 371 जी आमकां स्पेशल म्हणटा तो स्टेटस दिवंक शकतात इट कॅनॉट बी डन विदाउट कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट यू एग्री there has to be an amendment देर हॅज टू बी एन Yeah. अमेंडमेंट So for that, we have to understand first. Goa has to understand first that what are the changes we want, what are the provisions we want for Goa, for the Goan identity, to keep our culture, to keep our identity. मायकल यू आर सेईंग दॅट तुम्ही इतले एक्सपेक्ट करतात की तुम्ही एकदा सांगतकीर अमेंडमेंट जातली 100% जातली. सो यू आर गोइंग बियॉन्ड इट अँड सेईंग वी हॅव टू जस्ट डिसाइड आमकां कसली प्रोविजन्स जाय I will remind you once again. जेन्ना आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आयज आहा तेन्ना तो he was the campaign leader Correct. for BJP. He was here in Goa. He addressed a massive rally in Goa. And there he said, I will look positively for giving special status He is for saying Goa. Modi will not do a U-turn. Yes. Vijay Bab. Yeah. And he also agrees that there has to be an amendment. जी तो ताज्या मुखार वचून म्हणटा की आता फक्त कशी अमेंडमेंट जाय इतले आमी चिंतपाचे No, म्हणून for that we require also people like Vijay Sardesai. Correct. Honorable आमचो chief minister आसतलो, they will be Correct. deputy chief But minister. Michael Bab, we are He's saying already- Alina Saldana
I will be also behind them. Michael, He has you also are- to come. Congress people have Correct. also to come. Michael, So but let us all discuss it you are together. convinced that Yes. there will be amendment. Only thing is that we Goinkars have to decide together what kind of amendment we See, need. I would You would agree give with you this? some See, few we are suggestions. 2.5 years behind our term. We are in the mid-term, number one. Before we got elected, Nitin Gadkari came here, who is now a senior minister in the cabinet. Nitin Gadkari very clearly said that special status for Goa is not possible. CM is saying that he considered it as a financial special status. See, That's- don't mix one minute, special one- status to financial one minute, package. one minute. Yeah. See, What we are looking at is special economic package. package And not mein- financial package. No, it's not a We are package. looking at certain No. things what Goa requires. Today Goa requires relaxation in CRZ rules. Today Goa requires relaxation in sound rules for better tourism. Today what we require is law which prohibits outsiders who are coming into Goa and buying huge chunks of land. We have to see how they can, we cannot just stop them arbitrarily. Like, we can say, okay, you want to buy a small flat, you can buy. Not huge chunks of Correct. land which What which are the- is- what are the other whi- things, Michael? no, ये तीन which- गजाल झाल्यो. which the land which I am talking about is farming land, which is agricultural land. Anybody just comes and buys. But what are the other things you are See, expecting? I want all these things, to be discussed first. One of the big thing is infrastructural projects. We can ask one time infrastructure what Goa requires in all one package. Wait, Rijabai, Like- ह्यो जो चार demands Michael Baab सांगता, those have a bearing on many other central acts, See- including CRZ or sound regulation or even property. तुका दिसता की इतली गजाली कडेन अमेंडमेंट्स करून सर्कस जातली? ना सर्कस तो म्हणटा न्ही जातली म्हणून कितल्या दिसान जातली 6 म्हयन्यान जातली 1 वर्सान See, जातली I will- 1 वर्सान जर जायना जाल्यार तो देंवता हांव तो 1 म्हयन्यान करून दाखयता तुका हें सगळें सेंट्रलाचें कांय सपोर्टूच गरज ना this can all be done by amendment in your acts. You have to make your own legislation. See, The town country planning act will have to be amended. The tenancy act, the land revenue code will have to be amended. You will have to make a law like in Himachal Pradesh, which is a ceiling on land holding acts. Is the chief minister ready for this? See, he thinks he knows everything, and because he thinks he knows everything, he made a mistake. Ambiguous म्हणते कोणे केलें? ते ताणेंच केलें. थंय ताणें आपलेच स्पिकर घाले. थोडे आमचे ओपोजिशनान जे दाखयतात ते सगळ्यांत चड वोकल आशिल्ले दुसरे सायडीन. आज ते कोण खंयच ना. तुमी नवेच जाल्ल्या. तू ना, कितें हांव एकूच म्हणटा? तू म्हणटा सांगता की कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट करपाची गरज ना. स्टेट कॅन अमेंड इट्स See, ओन लॉज. constitutional amendment for Goa is something which any person will tell you is too far-fetched. But given Mr. Modi's love for Parrikar, which he must have forgotten in the last 15 years. Modi's love is also for Goa. Because see, because I will interrupt over here. हो जो किरण He- रिजू he is- म्हणून आहा तो खंयच्या पार्टीचो? काँग्रेसीचो?